फाटले कांय दीस जाले महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्ल्या ओंकार हत्तीन धुमाकूळ घातला। लोकांच्या बागायतीचे बरेच लुकसाण केला। रान खात्यान हाची दखल घेवची म्हूण लोकांनी मागणी केली। हे विशीं रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी शेनवारा कर्नाटकाच्या रानमंत्र्याची भेट घेतिल्ली। तांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत येता त्या 14 दिसां भितर ओंकार हत्तीक धरून ताका सुरक्षीतरित्या कर्नाटकाच्या कॅम्पांत स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे मंत्री राणे हांणी ट्विटरा वरवीं म्हायती दिल्या। मजगतीं ओंकार हत्तीन 2 दीस जाले तामोशे वाठारांतल्या लोकांच्या शेताबागायतीचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण केलां। देखून तिसऱ्या दिसाय शेत बागायतीचें लुकसाण करप सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। हो ओंकार हत्ती तिसऱ्या दिसा तामोशे वाठारांत थाट मांडून आसा खंय। ओंकार नावाचो हत्ती फाटल्या 8 दिसां सावन कडशी, मोपा, तोरशे आणि आता 3 दीस सलगपणान 3 दीस तामोशे हांगासर एका शेताच्या मळ्यात आसा आणि सलग 3 दीस रावन तांणी भात शेती, कवाथे, फोफडींची झाडां नुकसानी करपा खातीर व्हडा प्रमाणात यत्न केल्लो आसा। शेतकरी म्हणटा की हत्तींचो बंदोबस्त सरकार केन्ना लायतले, तेचे खातीर थळावे आमदार, वन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कर्नाटकाचे वनमंत्री अधिकारी, महाराष्ट्राचे वनमंत्री अधिकारी हांच्या कडेन चर्चा करून संयुक्तपणान ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करची अशी महत्वाची सूचना केल्ली आसा। काबाड कष्ट करून ज्या शेतकऱ्यांनी शेती पिकयल्या त्यांच्या तोंडातलो घास काढून हो हत्ती घेता, त्या खातीर ताचो बंदोबस्त बेगोबेग करचो अशी मागणी आमचे थळावे सरपंच सुबोध महाले शेतकऱ्यांनी केल्ली आसा आणि सरकारान ह्या ओंकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।